नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची धूच्या ह्या गोवन रेसिपीक तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार। आज आमी तांतयांचो रोस अंडा करी। आज आमी अंडा करी करया आनी ताजे खातीर न्ही हांगा हांवें थोडेशे मसाले घेतल्यात। खडा मसाला म्हणटा पळय न्ही तशें, थोड्यो इल्ल्योश्यो मिरसांग्यो, आमाच्यो न्ही मिरसांग्यो तिखट ना, कोथमीर, मागीर लवंगां, मिरी, तिकी आनी चक्रफूल चडशे घेवना, अशें एकदम लायट मसालो घेतला। एकदम सगळो सासवां बिसवां खसखस बी तशें करून सगळें घेवना। आतां हें न्ही आमी तेल घालिनासतना मातशें भाजून घेवप, रोस्ट करून घेवप। आनी ह्या सायडीन न्ही हांवें अर्द वळ्याची सय आनीक 2 कांदे उबे चिरून न्ही हें भाजून घेतल्यात आनी इल्लीशी कोथमीर हें हांवें पयलीं एकदम तळसून घेतल्यात आनी ही इल्लीशी आमटाण घातल्या। आनी न्ही आतां न्ही हितून न्ही आमी इल्लीशी हळद उडोवया, अर्द चमचो असो। आनीक तो आमी भाजिल्लो न्ही तो खडा मसाला तो घेवया। हांव न्ही चडसो पावडर वापरना, तेन्नाच असो मसालो काडटा आनी करता। पावडर करून दवरलें जाल्यार म्हाका अशें दिसता की ताजो मातसो थोडोसो टेस्ट बी लायट जाता अशें, म्हणून हांव चडशें करतना असोच करता। आनी हांवें तें आतां उदक घालून न्ही आमी आतां हेजी मिक्सरान लावन घेवया। मिक्सरान लावन तयार आसा आनी हांगा न्ही हांवें 5-6 तांतीं घेतिल्ली आसात, ती उकडल्यात हांवें ऑलरेडी। तांतयान हो मसालो वांटून घेतलेलो मिक्सरान असो, हो न्ही असो दाटसोच करून घेवप आनी इतलो चड बारीक करपा वचप ना, असोच करप। हे पळय कलर सुद्दां कितलो सुंदर आयलो पळय। हांगा न्ही हांवें एक आयदन घेतलां, आयदनान न्ही 1-2 पळी तेल घालया आतां आमी। ही न्ही अंडा करी खूब रुचीक लागता, एकदम पावा बरोबर तर एकदम अप्रतीम लागता। हांगा न्ही एक कांदो हांवें बरो बारीक चॉप करून घेतला, तो घातला। तेल तापतकच तो कांदो घालप आनी कांदो मातसो तळसुवप। कांदो मातसो असो तळसून घेवप, एकदम ब्रावन करप ना। आमचो कांदो मातसो हें जाल्लो आसा। आतां आमी न्ही वांटण घालया। आनी हें वांटण आतां आमी बरें मिक्स करून घेवया। वांटणाचो कलर पळय कितलो, आमी काय अख्खो असो हेजो मसालो घालूना, कसो गरम मसालो पावडर घालूना। म्हाजो खडा मसाला काडिल्लो पळय न्ही तोच, तरी कलर पळय कितलो सुंदर आयलो पळय ग्रेवी। आनी न्ही खडा मसाल्याचो टेस्टूच वेगळी येता, आपण मसालो काडून घालता पळय न्ही करता पळय न्ही ताजो। आतां न्ही हें जाय तितली तुमी उदक घालून न्ही दाट पातळ कितली तुमकां आवडटा पळय न्ही तितलें, आपली कन्सिस्टन्सी ती कितली जाय तितली घेवप। आतां आमचें हें आतां बॉयल जावपाक लागलें रोस आमचो। हे पळय तांतयाक न्ही अशें करून चीर काडप, चीर घालप आनी न्ही अशें करून ही तांतयां आमी ग्रेवी म्हणजे न्ही चीर घातली म्हणटकीर न्ही ग्रेवी न्ही बरी मसालो तो बरो तांतयां भितर पर्यंत वता। आनी धापाय करून घातल्यार जाता, धापाय म्हणून सुंदरच लागतात। थोडी बटाट सुद्दां घालतात उबो चिरून, चवी पुरतें मीठ
आमकां हें चड व्हडलेशें चड बॉयल करपा नाका, कित्याक तांतीं बितीं उकडलेलीच आसात न्ही. फक्त एक खतखतो एका ग्रेवीक आयलो म्हणटरीच जालें. आतां न्ही आमी इल्लीशी कोथमीर घेता. इल्लीशी कोथमीर घेवन घालया. कितलो काय बरो कलर आनी वास बरो सुटला, एकदम सुंदर. ही न्ही रेसिपी एकदम खूब टेस्टी, सिंपल, टेस्टी, रुचीक, एकदम शिता बरोबर ज्यो खायात तुमी, पावा बरोबर, पोळ्या बरोबर, तांदळा भाकरी बरोबर, कशी तुमी ती तिचेर ताव मारपा जाता. ही म्हाजी तुमकां रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाका सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. चलात, आतां आमची रेसिपी जाल्ली आसा. आतां आमी सर्व करुया. आमची तयार आसा अंडा करी, तांतयाचो रोस. कसो तुमी घरा करात, कसो जालो तो म्हाका कळयात. दिसपाक कितलो सुंदर, एकदम टेम्पटींग असो दिसता काय ना कलर, आनी टेस्टूय ताजे फुडलो येयला. तुमी ही मुजरत करून पळयात. चला तर परत मेळुया अशीच एक नवीन चमचमीत रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत देव बरें करूं.